नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर. गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करतात. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो. गांजे उसगांव म्हादय न्हंयत न्हावपाक गेल्ल्या दोगांक बुडून मरण जाल्यार दोग जाण उरल्यात अडकून. 6 जाणांचो पंगड गेल्लो न्हंयेर न्हावपाक. पुलीस आनी उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार दाखल. सोद कार्य सुरू. शिगांव कुळे वाकी कोयना वाठारांत जाल्ल्या भिरांकू अपघातात एकल्याक मरण, दुसरो नशिबान वाटावलो. सकाळी 3 गाडयांमदीं जाल्ली टक्कर. म्हजी बस आता गांवगिऱ्या वाठारांतल्या रस्त्यांचेर चलतली. बायलां आनी चलयांच्या सुरक्षेचो विचार करून उबारला पावल. मुख्यमंत्री सावंत यांची माहिती. वाडटे अपघात आनी प्रदूषणाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर लोकांनी भौशीक येरादारेक दिवची पसंती. मुख्यमंत्र्यांचें आव्हान. उसगांव वाठारांतलो गोवा डेअरीचो पशुखाद्य प्रकल्प फाटल्या 2 वर्सां सावन आसा बंद. इमारतीची जाल्या अवतिकाय 10 कोटी रुपयांचे रीण. संजीवनी कारखान्या सारको होवूय प्रकल्प सरकाराक दव हत्ती करपाचो आसा कितें म्हणून दूध उत्पादकांचो प्रश्न. आमदार विरेशान विरोध केल्ले रहिवाशी प्रकल्पातल्या 94 फ्लॅटांक आजोशी मंडूर पंचायतीन दिल्यात ताबो प्रमाणपत्रां. आमदार विरेश सांगता पंचायतीन घेतलो ना विश्वासात. मनोज परब म्हणटा पक्षांतर्गत करतले सरपंचाची चौकशी. आणि आयच्यान 61 दिसां खातीर नुस्तेमारी बंदी. बोटी जेटींचेर दवरल्यात नांगरून. पारंपारीक होडी वा पळणाक मात मिकळी. आता खबर विस्तारान. गांजे उसगांव म्हादय न्हंयत न्हावपाक गेल्ल्या दोगांक बुडून मरण येवपाची दुर्दैवी घडणूक घडल्या आणि 2 जाण उदकांत अडकून उरल्यात अशें कळटा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 6 जाणांचो पंगड न्हावपाक गेल्ले तेन्ना तांकां उदकाचो अदमास आयलो ना आनी नेमके 4 जाण बुडले. घडणुकेची म्हायती मेळटाच फोंडे पुलीस आनी उजो पालोवपी दळाचे कर्मचारी घडणूक थळार पावले. सध्या सोद आनी बचाव कार्य सुरू आसा. शिगांव कुळे वाकी कोयना आयतारा सकाळी 3 गाडयांचो भयंकर अपघात जालो. 4 चाकीन दुचाकीक फाटल्याच्यान धपको दिल्ल्यान दुचाकी चालकाक जाग्यारूच मरण आयलें. जाल्यार दुसऱ्या दुचाकी चालकान वेळार गाडयेवेल्यान उडी मारिल्ल्यान तो नशिबान वाटावलो. पळयात पुराय बातमी. गांव कुळे वाकी कोयण वाठारांत आयतारा सकाळी 3 गाडयांचो भयंकर अपघात जालो. ह्या अपघातान एका दुचाकी चालकाक जाग्यारूच मरण आयलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 4 चाकीन दुचाकीक फाटल्याच्यान धपको दिल्ल्यान एका दुचाकी चालकाक जाग्यारूच मरण आयलें. जाल्यार रस्त्या कुशीक आपले दुचाकीर बसून फोनार उलोवंक राविल्ल्या दुसऱ्या दुचाकी चालकान वेळार गाडयेवेल्यान उडी मारिल्ल्यान तो थोडक्यांत वाटावलो. नाल्यार ताचेरूय हो जबरदस्त धपको बसपाची शक्यताय आशिल्ली. ह्या भयंकर अपघातान 4 चाकीचो मात चक्कात चूर जाला. आणि मागीर गाडी खंयच्यान येयली? ती गाडी ऑपोजीट त्या सायडीच्यान येयली. कुळेंच्यान भायर येयली आनी ही गाडी गोंया जालो तो ती अपोजीट थंय मारली ताका. ती तुज्यान मुखार तो आसलो? म्हाज्या मुखार ओवरटेक केलें ताणें ती गाडी भायर येयली. आनी ओवरटेक करतय ते गाडयेन मागीर मारली तिका? ते गाडयेन थंय मारली आनी हांवें सोमती हांगा काडली उडी मारली आनी ती गाडी फडफडत थंय येयली? थंय येयली. मागीर वचून हांव उठून पयल्या गाडी थंय आसा आनी हो हांगा पडला. ते मोटरसायकल आसा? हय, मोटरसायकल थंय धपको मारून थंय पडली. आमी वाकी कोयण हांगा आसा ज्या जाग्यार आतां 3 गाडयां मदीं अपघात जाला आनी ह्या अपघातांत एकटोच जाग्यार सोंपलो. जेन्ना अशी म्हायती मेळटा की कुळेंच्यान ती MH गाडी कार गाडी शिगांव येवपाक येताली, शिगांवच्या दिशेन येताली आनी हे शिगांवचे जे आसात ते एकटो कुळ्या वयतालो आनी दुसरो गवंडी काम करता आसता हांगा ह्याच भागान तोय बीन कुळ्या दिशेन वयतालो. जेन्ना एकटो मनीस एकट्याक फोन आयलो म्हणून एक आपली दुचाकी सायडी लायली आनी ते दुचाकी वयल्यान तो उलोवपाक लागलो. उलयता आसतना तुजो फाटल्यान तो मृत पावलेलो. तो मातसो ताका ओवरटेक करून मुखार गेलो. तितल्यान कार गाडयेन ताका धपको मारलो. धपके बराबर तेजी गाडी सामकी चक्काचूर जाली आनी दुसरे तेणी तेजी धपको पयलो आनी हे गाडयेचेर बसलेले तेणी उडी मारली म्हणून तो वाचलो. नाजाल्यार जवळ जवळ 2 जाणांची हांगा प्रेत पळोवपाक मेळटा आसलेली. जी आसा शिगांव जेन्ना जंक्शन आसा वाकी गोंय हांगा हे वॉल्टाचेर जेन्ना ती कार गाडी फास्ट येता तेन्ना ती गाडी रस्तो सोडून जेन्ना ते मोटरसायकलीक धपको दिलो ते धपक्या बरोबर गाडी 30 मिटर फटफटत येयली आनी ताजो जो मृतदेह आहा तोय जवळ जवळ 20 मिटराचे सुमार मारून उडयलो ताका. तो तेजी ग्लासार आपल्याला आनी तेजी पूर्ण गाडी हांगा नासून जावन तोय ताकाय मरण आयिल्लें आसा. ती कार गाडी आसा ती कार गाडी फूल डॅमेज जाल्ली आसा. ती दोनी बलून फुडलेली आसा. ती व्हरोन तेणी शेवटी आड्याक व्हरोन मारलेली आसा. अशें आयकता की हांगा जो मेला मरण पावलो तो हांगा गवंडी काम मेस्त्री म्हणून काम करतालो
आनी तो खंयचो आजून कळना. पूण आतां पुलीस हांगा कुळे पुलीस पावल्ले आसा, इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. जी बॉडी आसलेली ताका 108 गाडयेन हांगा ताका हितून पोस्टमॉर्टम खातीर ताका घेवन गेल्ले आसा. आनी सद्या हांगा पंचनामो करपाचें काम चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर धारबांदोडेच्यान एकनाथ खेडेकर. अपघातांची कारणां हजार, इबाडिल्ले रस्ते, गाडयांचो वाडिल्लो आंकडो, बेशिस्त, मस्ते, आबूज, अतिशाणे ड्रायव्हर, येरादारीची कोंडी. 4 दिसां आदीं म्हापशा रस्तो उपताना मोटरसायकलींचो धपको बसून 12 वर्साचे चलयेक मरण आयलें. उपरांत दाबोळे फोंडकुलान पडून एका दुचाकी चालकाक मरण आयलें. पयर मडगांव ओल्ड मार्केटा लागसार रस्तो उपताना एका जाणटेल्याक मरण आयलें. तर काल वेर्णा SUV गाडयेचो धपको बसून 23 वर्साचे चलयेक मरण आयलें. फाटल्या 5 दिसांनी 5 जाणांक रस्ते अपघातान मरण आयले. गोंयांत रस्ते अपघातान वर्साक सुमार 300 लोक मरतात आनी हातूंतले चडशे तरणाटे असतात. फाटल्या 40 वर्साचो नियाळ घेतल्यार दर एका वाड्यार एकलो तरी अपघात जावन गेला आसतलो वा दिव्यांग जाला आसतलो. हाचेर सरकार जाणकारांक झुजा पावण्यार उपाय घेवचे पडटले. तालावांची रक्कम वाडोवप आनी येरादारी पुलीस उबे करप हो हाचे वयलो रामबाण उपाय थारपाक शकना हें सिद्ध जाला. हे अपघात उणे करप खुद्द गाडी चलोवप्यांच्याच हातांत आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हजी बस येवजणे वरवीं गोंयच्या सगळ्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या अंतर्गत रस्त्यांचेर भौशीक येरादारी वेवस्था सुरू करपाची सरकाराची येवजण आसा. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक खासा करून बायलांक आनी चलयांक सुरक्षीतपणान प्रवास करपाक मेळचो ह्या खातीर येरादारी खातें कामूय करता अशें वक्तव्य मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. तशेंच अपघात आनी वाडट्या प्रदुशणाच्या पातळेचेर नियंत्रण हाडपा खातीर लोकांनी आपले दुचाकी आनी 4 चाकीचो वापर कमी करून भौशीक येरादारीक पसंती दिवची अशें आवाहनूय ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान केलें. पुराय गोंयभर विलेज वायज कनेक्टिविटी दिवपाचो माझी बस ह्या सिस्टमांतल्यान सुरवात करता. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर माविन गुदिनो हांव हेजेर वर्किंग करून अंत्योदय तत्वाचेर ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिविटी दितले आनी हे बी निश्चितच माझी बस ह्या स्किमींतल्यान आमकां शक्य जातलें. गांवांतल्या सगळ्या गांवागांवांनी अशा पद्दतीची कनेक्टिविटी मेळ्ळी लोकांक शिकपाक आनी प्रायवेट सेक्टरांत सुद्दां नोकरी करप हे एफोर्डेबल जातलें. आमी पास सिस्टम सुरू केला. आमी माझी बस ह्या निमित्तान कार्ड सिस्टम सुरू केला. सिंगल कार्ड यू कॅन यूज फॉर द मेनी बसीस ह्या पद्दतीची सिस्टम आमी हाडल्या. टेक्नॉलॉजीचो यूज करून लोकांक विच इज द एफोर्डेबल ट्रान्सपोर्ट आमी जर कार्ड यूज करीत जाल्यार 20% इतल्यान तांकां ऑफ मेळटले. आमी फिक्स पास काडीत जाल्यार ताका 30 to 40% तांकां ऑफ मेळटा. म्हणून हांवें म्हटलां की 2 व्हिलर्स कमी यूज करून बस ट्रान्सपोर्टीचो यूज करपा खातीर सगळ्या जाणांनी सुरू करचो. एक्सिडंट कमी जातले. 4 व्हिलरूय बी कमी यूज करून जेणे करून आमकां आमी जें म्हणटा की चड गाडयो रस्त्यार येयल्यार कार्बन इमिशन चड जाता तें कमी जावचें हाच्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा. उसगांव वाठारांतलो गोवा डेअरीचो पशु खाद्य प्रकल्प फाटल्या 2 वर्सां सावन बंद पडला. 2 वर्सां जालीं ह्या प्रकल्पा कडेन कोणेच लक्ष दिवंक नाशिल्ल्यान ताची सामकी चवथिकाय जाल्या. हो प्रकल्प असोच बंद उरलो जाल्यार ताची परिस्थिती संजीवनी साखर कारखान्या भशेन जावपाक वेळ लागचो ना. सरकाराक पशु खाद्य प्रकल्पूय संजीवनी भशेन बंद करपाचो आसा काय म्हणून दूधकारांचो प्रश्न पडला. उसगांव वाठारांतलो गोवा डेअरीचो पशु खाद्य प्रकल्प फाटल्या 2 वर्सां सावन बंद आसा. ह्या प्रकल्पात गोरवांची खावड तयार करताले. कच्चो माल भायल्यान हाडून गोवा डेअरी हो खावड प्रकल्प चलयताली. पूण 2 वर्सां पयलीं गोवा डेअरीन हो प्रकल्प अचकीत बंद उडयलो. प्रकल्प बंद उडयल्ल्यान दूधकारांचे हाल जाले. खावड प्रकल्पा खातीर भायल्या राज्यांतल्यान गोवा डेअरी जो माल हाडटाली ताचो सुमार 10 कोटी रुपया दिवपाचे आसात. बंद पडिल्लो खावड प्रकल्प राष्ट्रीय डेअरी उदरगत मंडळा खाला सुरू करपाचो सरकाराचो यत्न आसा. पूण मंत्री मंडळ ह्या प्रकल्पा विशीं अजूनय निर्णय घेतिल्लो ना. ताका लागून पशु खाद्य प्रकल्पाचो संजीवनी साखर कारखानो जातलो काय असो भंय दूधकारांक पडला. कॅटल फीड जो प्लांट आसा तो दोन्ही आमकां चालू जाले जाय. कित्याक आतां कॅटल फीड जवळ 2 वर्सांनी बंद आसा आनी तेजेरूय विचार आजून गव्हर्मेंटान कितें केला हांव न्हू. पूण तो आतां पळय NDDP म्हणून एक ह्या गव्हर्मेंटाची सेंट्रल गव्हर्मेंटाची तेणीन आतां जर ती घेत हातीन जाल्यार आमकां शेतकऱ्यांक हेजो पुरेपूर फायदो जातलो. तशेंच दोनी हेजे गोवा डेअरीची आनी संजीवनीची हेजो गव्हर्मेंटान विचार हेजो पुरेपूर करपाक जायो. हेतून शेतकऱ्यांक फायदो आहा. कित्याक आयज दुदाचो शेतकरी जो ऊसवालो शेतकरी हेजेडे गायो आसा आनी दुदाचो शेतकरी हेडे थोड्यां कडेन ऊस आसा. दोनी हे मिलन आसा आनी तेणे दोनी फॅक्टरी आमची चालू जाल्ली जाय. ऊसवाले दोनी एका सफर जाता. दोनी एका ऊसवाल्यांक आतां ऊसाचो चारो जो आसा तो गोरवांक घालता आमी आनी जे हें आसा शेण जें आसा गायचें तें आमी ऊसाक घालता. म्हणजे दोनी भितर आमकां
एकमेव हे जाता, शेतकरी दोन्ही एक जाता. फाटलीं 2 वर्सां गोवा डेरीचो पशु खाद्य प्रकल्प सुरू जावचो म्हूण कोणेच यत्न करूंक ना अशें गोवा डेरीचो आदलो अध्यक्ष अनूप देसायचें म्हणणें. हो प्रकल्प बंद करचो न्हय ताका लागून खंयच्या तरी कोऑपरेटीव वा खाजगी इन्स्टिट्यूटाक दिवचो जेणे करून हो प्लांट चालू उरतलो आनी सगळ्यांक रोजगार मेळटलो असो यत्न केल्लो. मात सरकारी प्रशासकीय अधिकाऱ्यान हो प्रकल्प बंद उडोवपाचो निर्णय घेतलो अशें अनूप देसाय सांगता. आमी जेन्ना 2021 आमी जेन्ना परत निवडून आयले त्या वेळार आमी असो निर्णय घेवपाचो हें डिस्कशन आमचें चलिल्लें की कॅटल फीड प्लांट बंद करचो न्ही, पूण कॅटल फीड प्लांट खंयच्या तरी एका बऱ्या इन्स्टिट्यूशन म्हणजे खंयची तरी बरी कोऑपरेटीव आसत किंवा खंयचे तरी एक प्रायवेट इन्स्टिट्यूशन आसत की जेणे करून तो प्लांट चालू उरतलो आनी प्लांट चालू उरल्या नंतर आमच्या शेतकऱ्यांक आमकां जशें जाय तशें कॅटल फीड आमकां तयार करून मेळटलें आनी ताका जाय तें प्रोडक्शन तो काडटलो प्लस तो आमकां जें जाय जे पद्दतीचें जाय तें प्रोडक्शन तो काडून दितलो. ताका तांचे कडेन उलोवणी आमची अशी चालू जावपाची म्हणजे प्रक्रिया आमी केल्ली की तुमी आमचें लेबर जें आसा काय ना तें आमचें सांबाळून घेवचें जेणे करून गोवा डेरीचेर ताजो बर्डन पडचें ना अशा पद्दतीची आमी तयारी चालू केल्ली. पूण ती तयारी चालू करतनाच गव्हर्मेंटान एक अशें डिसिजन घेतलें आनी सगळ्यांक डिस्कॉलिफाय करून उडयलें. आतां तें जेन्ना डिस्कॉलिफिकेशन जालें ताच्या नंतर गव्हर्मेंट ताचो एडमिनिस्ट्रेटर आयल्या नंतर एडमिनिस्ट्रेटरांनी सरळ डिसिजन घेतलें की कॅटल फीड प्लांट बंद करचो म्हणून. आतां तो बंद करपा खातीर खूब सोंपें आशिल्लें पूण तो कशा पद्दतीन चलोवपाक येतलो कशा पद्दतीन चलोवपाक जातलो हें गव्हर्मेंटाक शक्य आशिल्लें पूण गव्हर्मेंटान ताचेर कांयच प्रयत्न करूं ना. म्हणजे हांव गव्हर्मेंटाक दोश दिता अशें म्हणून न्ही पूण थंय जे कोण पदाधिकारी बसयल्ले त्या पदाधिकाऱ्यांक तांची जाणीव आसपाक जाय आशिल्ली की हो जर प्लांट चल्लो आसत जाल्यार गोंयच्या लोकांक तें मेळटलें म्हणजे फीड बरें मेळटलें. पण थंय कसलेच प्रयत्न जाल्ले किंवा प्रयत्न करता म्हणून सुद्दां खंय दिसलें गेलें वचूना. संजीवनी कारखानो बंद जाल्यार 5 वर्सां कंप्लीट जाली. त्याच बरोबर बुजगांव हांगा आशिल्लो एक गोवा डेरीचो कॅटल फीड प्रकल्प हो गेली 2 वर्सां जाली बंद अवस्थेत आसा. मेन म्हणजे ह्या प्रकल्पांत गोरवांक जी खावड लागता ती तयार हांगा करताली. ताका लागून गोंयचे भायल्यान जे रॉ मटेरियल लागता तो गोंयचे भायल्यान घेवचो पडटालो आनी त्या सप्लायरांक गोवा डेरी अंदाजे 12 ते 13 कोटी रुपया दिवपाचें पेंडींग आशिल्लें बील. तें बील आतां 2 वर्सां कमी जाल्लें आसा कारण आतां तो ऑफिसरांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण सद्या तें बील खंय 10.5 कोटी रुपया पेंडींग आसा. पूण गोवा गव्हर्मेंटाच्या मंत्रिमंडळान अजून पर्यंत ह्या डिसिजन घेतलेलें ना. डिसिजन पेंडींग आशिल्ले कारणान हो प्रकल्प बंद अवस्थेत आसा. ह्या क्वॉर्टर्सान सद्या रातचे वेळार पार्ट्यो चलता त्या खातीर हांगा कितें तरी एक मोठो क्रायम घडपाची शक्यता आसा. हेका लागून हो प्रोजेक्ट सुरू करपाक आनी गोवा डेरीची संजीवनी जावची न्ही म्हणून गोवा गव्हर्मेंटान बेगीच्या बेगीन ह्या कॅटल फीड प्रोजेक्ट सुरू करपाक डिसिजन घेवचें अशें मागणी दूद उत्पादक करीत आसा. उजगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. नुस्त्यांच्या तांतयांची जतनाय करपा खातीर दर वर्सा प्रमाण नुस्तेमारी खात्यान अंदू 2 म्हयन्यां खातीर नुस्तेमारी बंदीची घोशणा केल्या. 1 जून ते 31 जुलय मेरेन ही नुस्तेमारी बंदी आसतली. नुस्तेमारी बंदी आसली तरी पारंपारीक होडी वा बोटीन नुस्तेमारी करपाची मेकळीक आसतली. मेकॅनिकल ट्रॉलराच्या आदारान मात नुस्तेमारी करपाक मेळची ना अशें नुस्तेमारी खात्यान अधिसुचोवणेंत स्पश्ट केलां. पद्धतीन 1 जून ते 31 जुलय म्हणजे 2 म्हयने जून आनी जुलय हे जे 2 म्हयने आसात ते नुस्तेमारी जे आसा ते गोंयान बंद आसतले अशें फिशरीज डिपार्टमेंटान सांगलेलें आसा. हितून भितर बारीक होडी आनीक 10 HP मोटर जे बोट्स असतात तांकां नुस्तेमारी करपाक एलाव आसतलो पूण जे मोठे जे ट्रॉलर्स असतात जे डीप सी वतात तांकां नुस्तेमारी करपाची बंदी फिशरीज डिपार्टमेंटान वार्षिक पद्दतीन घातलेली आसा. जाल्यार ही बंदी जी आसता ती कित्याक लागून आसता ती म्हणजे जी नुस्तीं असतात ती नुस्तीं दर्यान जून आनी जुलय हे जे 2 म्हयने असतात ह्या 2 म्हयन्यान खुबशी अशी ब्रिडींग तेंची चालू असता आनी ही जी ब्रिडींग असता ती ब्रिडींग वर्सभर जे नुस्तें असता नुस्त्यांची जी संख्या असता ती दर्यान वाडयता
म्हणून हे जे 2 महिने असतात तसेच पावसा खातीर हे रफ सी असता आणि ही जी रफ सी असले कारणान जे बोट्स असतात त्यो उदकान सारक्यो ट्रॅव्हल करूं शकना म्हणून हे जे 2 महिने असतात ते वार्षिक पद्दतीन अशे नुस्तेमारी जी असता ती बंद करतात. सो ह्या वर्सा बीन 1 जून ते 31 जुलय ही जी नुस्तेमारी जी आसा ती बंद आसतली. सो गोंयकारांक जे फ्रेश नुस्तें मेळपाचें आसता ते मातशें खंय तरी कमी प्रमाणान ह्या 2 महिन्यां खातीर मेळटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश आडारकर सयत हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. आमकां बायपासूच जाय. राष्ट्रीय महामार्गाच्या सध्याच्या कामाक आमचो विरोधच आसा. भोमांतल्यान वचपी राष्ट्रीय महामार्गाचे बाबतीत सरकारान आमचेर अन्याय केला आणि हे आंदोलन आमी आनीकूय तीव्र करतले. ताका लागून नायलॉन 66ची नांदी आसून फुडाराक कितें वायट घडलें जाल्यार ताका हे सरकारूच जापसालदार आसतले अशें थळावो नागरीक संजय नायक सांगता. विरोधी कशे साथ दिता, एनजीओज कशे साथ दिता. जे नायलॉन 66 जाले थंय एक बळी घेतलो तुमी, आज तसोच बळी घेवपाक हे वयताशें दिसता म्हाका. आनी तेजी वाटचाल आयज जावंक लागलेली आसा आनी हें आंदोलन तीव्र जातलें हें डिपेंड आसा सगळें. आयज जशें हांवें उलो मारलेलो आसा हेज्या पयलींच खंय तरी न्याय दिवपाची गव्हर्मेंटान हें करता. नाल्यार कितें जर हांगा वायट घडलें हेजो जिम्मेदार सगळो हो सरकार आसतलो. जें काम हेंकां आमी काडून दिल्लें हे बोमकारांनी हो हायवे नाल्यार हेंच्या हातीन केन्नाच पडचो नासलो. आनी एक तुमचे कडेन नमूद करूंक सोदता. आयज गडकरी जर सांगता हांगासर पयशे एक्स्ट्रा घालचे पडटले कित्याक आयज पयर आमकां विजय सरदेसायनूय तुमच्या फुड्यान मांडला की बायपास काडलो जाल्यार ताका पयशे खर्च जातले म्हणून. कमलनाथान त्या टायमाचेर काँग्रेस सरकारा कडेन इतले बलाढ्य अशें नासले अशें काँग्रेस, पूण त्या टायमाचेर 66 करोड बायपासाचेर भोवमाक घातले. हे तेजे उपकार आमी विचारूंक पावचे ना. आयज जर काँग्रेसचो कमलनाथ हांगा बायपास काडपाक पयशे घालता आनी इतलो येदे व्हडले बलाढ्य अशे हे पार्टी म्हणटा जाल्यार हेंकां हांगा 1 मिटराचो स्ट्रेचाक जर बायपास काडूंक जायना जाल्यार हितून मोठे षडयंत्र कितें तरी ह्या आमदारांचें आसा म्हणूनच हो गांव काबार करूंक उठलेलो आसा. एका बायपास काडटले जाल्यार वाट आसा. ऑलरेडी बायपास काडलेलो ह्या आमदारान वयर काडला. तेजें उत्तर ह्या बोमकारांक हेणी दिवचें पडटलें. फाटल्या 10 दिसांत सेगीत घालून घेतल्या उपरांत पावसान आतां मातसो विसव घेतला. मॉन्सूनाच्या पावसान ह्या वर्सा 10 दीस पयलीं हजेरी लायल्या. फाटल्या 10 दिसांत गोंयांत 24.28 इंच पावसाची नोंद जाल्या. 1 ते 3 जून मेरेन राज्यांत येल्लो अलर्ट आसा. फाटल्या 20 वर्सांचे तुळनेत पोरूं सरासरी 46.3% चड पावसाची नोंद जाल्या. गोंयभर 2 सप्तक सांवार घाल्या उपरांत फाटले 2 दीस पावसान मातसो विसव घेतला. गोंयांत अंदू मॉन्सून 10 दीस बेगीन दाखल जालो. आता मेरेन गोंयांत सरासरी 26.28 इंच पावसाची नोंद जाल्या. मे म्हयन्याच्या निमणे कडेन पडिल्ल्या मॉन्सून पूर्व पावसाक लागून लोकजिणूय विस्कळीत जाल्ली. तशेंच साबार वाठारांनी पावसा पयलींची कामां अर्दवट उरिल्ल्यान लोकांचे बरेच हाल जाल्ले. 1 ते 3 जून मजगती येल्लो अलर्ट आसा जाल्यार 4 ते 7 जून मजगती पावस पडचो ना असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. मजगती फाटल्या 20 वर्साच्या तुळनेत 2024 सरासरी 46.3% चड पावस पडिल्ल्याचे दिसून आयला. पळोवया फाटल्या वर्सा जून ते सप्टेंबर मेरेन पडिल्ल्या पावसाची सरासरी नोंद. 2024 वर्सा जून म्हयन्यात 938.8%, 1991 ते 2020 वर्सा मजगती 914%, जाल्यार फाटल्या 20 वर्सांत 2.7% चड पावस पडलो. 2024 वर्सा जुलै म्हयन्यात 2017.3%, जाल्यार 1991 ते 2020 वर्सा मजगती 1047% पावस पडिल्लो. फाटल्या 20 वर्साच्या तुळनेत 92.7% चड. 2024 वर्सा ऑगस्ट म्हयन्यात 967.8%, जाल्यार 1991 ते 2020 वर्सा मजगती 728.3% पावस पडलो. 20 वर्साच्या तुळनेत 32.9% चड. 2024 वर्सा सप्टेंबर म्हयन्यात 476.8%, जाल्यार 1991 ते 2020 वर्सा मजगती 318.5% पावस पडलो. फाटल्या 20 वर्साच्या तुळनेत 49.7% चड पावसाची नोंद. 2024 वर्सा एकूण पावसाची नोंद 4460%, 1991 ते 2020 वर्सा 3007.8%, जाल्यार एकूण पावसाची नोंद 46.3% जाल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गांवकर. देश पावण्यार फुटबॉल फुडें सरपाक जाय जाल्यार खेळ मंत्रीपद बऱ्या मनशा कडेन दिवप गरजेचें आशिल्ल्याचें चर्चिल ब्रदर्साचे मुखेली चर्चिल आलेमांव सांगता. सावदी, जपान ह्या देशांनी फुटबॉल गेमीक आपणायले, आपल्या खेळगड्यांक तयार केले आनी आयज हे देश वर्ल्ड कपात खेळटात. भारतूय हें करपाक शकता. फक्त गरज आसा ती ह्या मळार काम करपाची.
खेळ मंत्रालय बरे मनशाच्या हातान गेले जाल्यार आमच्या देशात फुटबॉलाची उदरगत जातली अशें चर्चिलाचे म्हणणे. आयकात तो कितें सांगताले. इंडियेचे ऑल इंडिया फुटबॉल बोर्ड आहा थिंगा एक बरो प्रेसिडेंट येवपा जायो आनी ते प्रेसिडेंटी मरे सारको फुटबॉल म्हणटा थिंगा सजमो जायो कळ्ळें आनी ते प्रेसिडेंटीक सरकारान सपोर्ट करपा जायो भरपूर पयशांचो. आतां आज मरे इंडियेक तूं चल जायत इंडियेक फुडचे स्टेटी वच फुटबॉल रोखता सगळ्यांचे. तूं केरळा वच महाराष्ट्रा वच दिल्ली वच गोवा यो खंय यो फुटबॉल आमी रोखता. फुटबॉल म्हणटा आमचे कडेन सगळ्यां कडेन आहा पूण आमगे फुटबॉल मुखार व्हरपाक आमकां सरकारा सपोर्ट आसना समजला न्हू. आतां तूं चोय जापानीज पयले फुटबॉलान आहले तेणी फुटबॉल पळोवन ते आज वर्ल्ड कपाक गेले. सावदी अरेबिया सारखे फुटबॉल आहा ते आज वर्ल्ड कपाक गेले. ती कॅमरॉन म्हणटी धाकलीशी स्टेट ते गेले वर्ल्ड कपाक. आज इंडिया म्हणटे सारखे हायस्ट फर्स्ट नेशन फर्स्ट पॉप्युलेशन सारखे सेकंड चायना जाले आतां आमी फर्स्ट जाले पॉप्युलेशन आनी आमगे इंडियेक सारको फुटबॉल एक एकल्यार रोखता पूण तेका एक मरे सपोर्ट जाय बरो. आनी हो हे हांवें एक पार्टी लास्ट जो हे आहलो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हेका सरकाराक सेंट्रलाक एक सांगलां हे भाशेन कोर म्हणून कोणें गेला कितें आसता तेका खूब पयशे आतां आमगे वर्ल्ड कपाक गेम भितर न्हू क्वॉलिफाय जाता न्हू इंडियेची कितें जावपा जाय 13 ते 17 वर्सांचो भुरगो 13 ते 17 वर्सांचो भुरगो निमाण 23 वर्सांचो भुरगो 17 ते 23 13 17 23 हितू मदें मरे एक सिलेक्शन करपाचें आख्या इंडियेक वचपाचें सगळ्या गांवांनी आनी सिलेक्शन करपाचें हायट तेगे बिल्ड तो कितें करून हेडा तें चोवपा जाय. एक पयलीं 100 जाण भुरगे सिलेक्ट करपा जाय 100 जाणां कळ्ळें. आनी 2 कोच हाडपा जाय एक फॉरेनर आनी एक इंडियेचो आनी तांकां 5 वर्सां कॅम्पान दवरपा जाय स्कॉल थिंगाच. आतां तितून कितें करपा जाय 30 जाणां भायर उडयले एक वर्साक बरण्याचें उडयले अशें करून 30 जाण काळे आनी निमाण एक 30 जाणां दवरपाचे आनी निमाण 30 जाणां म्हणटा थंय हितू मदें सिलेक्शन करपाचें आनी तांकां क्वॉलिफाय धाडपाचें. ते तरी क्वॉलिफाय जालें आमगें नांव चेंज करता. आरजीपीचो आमदार विरेश बोरकारान विरोध केल्ल्या एका प्रकल्पाक आजोशी मंडूर पंचायतीनूच 94 फ्लॅटांक ताबो प्रमाणपत्र वाटल्यात. हातूंतली 87 प्रमाणपत्रां एकाच दिसा दिल्यात. महत्वाची गजाल म्हळ्यार ही पंचायत आमदार विरेश बोरकाराच्याच मर्जीतली पूण आमदार विरेशाच्या कोतान ताबो प्रमाणपत्रां दितना पंचायतीन खंय ताका विश्वासात घेवंक ना. पळयात हें कोफुसांव. आजोशी मंडूर पंचायत क्षेत्रात प्रेसकॉम होम्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचो रहिवाशी प्रकल्प आयला. कांय वर्सां आदीं आरजीपीचो सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान ह्या प्रकल्पाक खर विरोध केल्लो. ह्या प्रकल्पातल्या फ्लॅटांक ताबो प्रमाणपत्रां दिल्यार उदकाची समस्या उप्रासतली म्हणून सांगीत विरेशान 2022च्या एप्रिलांत जाल्ले ग्रामसभेत खर विरोध केल्लो. उपरांत ऑगस्टांत जाल्ले पंचायत मंडळाचे वेंचणुकेंत आरजीपीचे पॅनल वेंचून आयिल्ले. 7 मार्च 2024 ताबो प्रमाणपत्रां खातीर अर्ज केल्ले आनी 11 मार्च 2024 हे अर्ज मंजूर केले. इतल्या कांय गडबडीन ह्या अर्जांक कित्याक मान्यताय दिल्या काय म्हणून लोक प्रस्न उप्रासपाक लागल्यात. दुसरे वटेन ह्या प्रकरणात आपलो कसलोच हात ना. पंचायतीन आपल्याक विश्वासात घेनासतना ताबो प्रमाणपत्रां दिल्ल्याचे आमदार विरेश बोरकार सांगता. आमकां कांय कॉन्फिडन्सान थंय घेवंक ना. म्हाकाय खबर नासलें की ह्यो ऑक्युपन्सीज ज्यो आसा त्यो ग्रांट केल्ल्यो आसा. जेन्ना म्हाका कळलें कित्याक हो जो प्रोजेक्ट आसा ह्या प्रोजेक्टाचो आमी जेन्ना रेव्होल्युशनरी होम्स पक्ष जावच्या पयलीं पासून ह्या प्रोजेक्टाचो विरोध करता. मेगा प्रोजेक्टाक रेव्होल्युशनरी होम्स पक्ष हो पूर्णपणान गोंयभरान विरोध करीत आसा. पण ज्या वेळाचेर आमकां अशें कळोन येयलें की ह्या पुष्कॉन प्रोजेक्ट जो आमच्याच विलेज पंचायती अंडर आसा आनी थंय एनओसीज ऑक्युपन्सीज ग्रांट जाल्ल्यो आसा ही एक खंय ना खंय मिस्टेक आसा जी मिस्टेक घडलेली आसा. कारण कितले प्रोजेक्ट समज आसा जाल्यार तेजो डिटेल इन्फॉर्मेशन म्हाका सांगलेलो ना आनी हेजो विरोध हांवें एसेंब्लीन बसून घेतलेलो. तशेंच आमचो कंप्लेन्स घालून लेटर घालून हेजो कंटिन्युअसली आमचो ओपोज प्रत्येक वेळा आमी केल्लो.
आणि एवरी नाव एंड देन जेन्ना आमी डिटेल रिपोर्ट जेन्ना DCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे बसून आसा तेणें बसून तेजे कडेन असेंब्ली सेशनान विरोध करून ताका स्टॉप वर्क ऑर्डर हाडलेली. तेजे नंतर सेम इश्यू जालो, ती स्टॉप वर्क ऑर्डर फाटी काडली आणि हांकां परमिशन्स आसा ती ग्रांट केली. आणि आता जेन्ना ऑक्युपन्सी ह्यो ग्रांट केल्ल्यो आसा हे जेन्ना आमकां कळोन येलें एक खूब शॉकिंग म्हाका तरी दिसलें. दुसरे वटेन आरजीचो मुखेली मनोज परब सांगता, सरपंचान आमकां विश्वासात घेनासतना ह्या फ्लॅटांक ताबो प्रमाणपत्र दिल्यात. हे गजालीक खंय ताचो खर विरोध आसा. सरपंचान कोणाच्या दबावाक लागून ही प्रमाणपत्रां दिल्यात ताची पक्षांतर्गत चौकशी करतले अशें ताचें म्हणणें. आयकात. जेन्ना एक पंचायत आमच्याकडे असली, जी पंचायत ज्या पंचायतीची ड्युटी असली, ज्या सरपंचाची ड्युटी असली की आमकां पळोवपाक जेन्ना तेंच्यांनी ऑक्युपन्सीक एप्लाय केले ऑलमोस्ट 96 फ्लॅट्स तो मेगा प्रोजेक्ट म्हणून आमी तेका ऑपोज करताले. 96 फ्लॅट्स जेन्ना तेणी ऑक्युपन्सी दिवपाक जेन्ना एप्लाय केले तेन्ना तेणे एक्चुअली आमदाराकडे आमच्या विरेशाकडे ते डिस्कस करपाक जाय आसले. तेका सांगपाक जाय आसलें की ज्या प्रोजेक्टाक आमी इतले दीस ऑपोज करता तेंचे ऑक्युपन्सी येयला आतां आमी करपाचें कितें. पूण ते तेज्याकडे डिस्कशन जावंक ना आनी डिस्कशन जाय नासतना तेका ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट्स दिले. कोणी आसूं हांगा खंयसरूच आयडियोलॉजी हांगा आमचे प्रिन्सिपल कॉम्प्रोमायज जावपाचे ना, आमचो कोर कॉम्प्रोमायज जावपाचो ना. आमी परतून एकदा सगळ्यांक सांगता जे कोण आरजी सपोर्ट करता, थोडे आमचे पंच मेंबर आहात आनी खुबशे आता सांताद्रेनूच आमचे कितलेशेच पंच मेंबर आहात. बट आमी जाणा आमचे पंच मेंबर कशे सेल्फलेसली थंय काम करता, कोणाचे पयशे घेवच्या आदी थंय कामां करता, कितले क्लीन रावला ते. बट ही जी मिस्टेक जाले ही मिस्टेक आमी माफ करपाक शकना. ह्या मिस्टेकीक माफी ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मांडवी, जुवारी आणि कुमारजुंवे कनालात ड्रेजिंग करपा खातीर भारतीय अंतर्गत उदका मार्ग प्राधिकरणान एक DPR पास केला. 310 कोटी रुपया मोडून हे ड्रेजिंग जातले. ही जी ड्रेजिंग जातली ती सागरमाला प्रकल्पा कडेन संबंधित आसा. सागरमाला प्रकल्पा खाला अंतर्गत उदका मार्ग विकसीत जातले, तांचो वापर कोळशाच्या येरादारी खातीरूच जातलो असो दावो गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला. गोंय जेन्ना पावसाचो सारको वी आर फेसिंग द ब्रंट ऑफ द मॉन्सून्स त्या टायमार आमी पळयलां की एक DPR पास केल्लो आहा, इनलँड वॉटरवेज ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया. मांडवी, जुवारी आनी कुमारजुंवे कॅनल कॅपिटल ड्रेजिंग करपा खातीर 310 कोटीचो प्रपोजल आज मेरेन गोंयान हांवें कोणेच हाजेर उलयल्लें आयकूंक ना. तुमकां याद आसतली की हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो मनोहर पर्रीकाराच्या सरकारान तेन्ना आमी हे ट्रायपार्टीट केल्लें. नाजाल्यार पयलीं इनलँड वॉटरवेज ऑथॉरिटी आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट इतलेंच जावन तें सगळें जावपाचें आशिल्लें. आमी हांगा कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक भितर घाल्लो आनी हे ट्रायपार्टीट करपाक केल्लें. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक कित्याक घाल्लो की गोंयचे इंट्रस्ट तो प्रोटेक्ट करतलो मुखेल वचून. ही वूड रिप्रेझेंट द स्टेट गव्हर्मेंट. तुमकां याद आसतली मिड एप्रिलान आमच्या कॅबिनेटाचो एक मंत्री काल मोविन गुदिनान म्हणला की आमचे टॅलेंटेड कॅबिनेट आहा. ह्या टॅलेंटेड कॅबिनेटाचो एक टॅलेंटेड मंत्री म्हजो आदलो इश्ट बाब रोहन खंवटो आनी पेन्या द फ्रांक हांगा एक इनलँड वॉटरवेज ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान एक जेटी जी पास केल्ली. ह्या थंयचे स्थानीक पंचायतीन आनी ताणें ओपोज केल्ली. गोमंतक टुडे बुलेटिनागात सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.